नोटीस येयल्ले रे एक 2 महिने पयलीं नोटीस येयल्ले अशा करून 8 वर्सां शॉपाक जाले आतां तूं कितें आयलें नोटीस येयल्या आमी 7-8 वचपा आलो टायम मेळूना म्हूण दसरा येयले तशेंच गणपती येयले वचूंक ना तांकां रिक्वेस्ट केलें म्युन्सिपालिटी कडेन बाबा आमकां टायम दी म्हणून ते म्हणटा आमकां टायम दिवंक जावचें ना तेंचे मोडला तरी मोडटना ताका सांगलें कितें बाबा वयले काड आपूण काडटा म्हणून तरी आयकना काय ते करता तांकां कित्याक भितून सामान खूब आसलें लोकांचें बावडे भाजी आहले टीव्ही गाडयो सामान भरपूर आहले सगळें लुकसाण जाल्लें आसा टायम दिवंक आतां अचानक कितें म्हणलें हेंच्यांनी आनी लोकांनी स्टे बी हाडले थोडी कोण आमकां स्टे हाडपाक टायम मेळूंक ना टोटल शॉपां आसा 36 सगळें मोडपाचें ऑर्डर काडलेलें आसा तशें काय ना जागो स्वताचो आमचो जागो आसा ते भाड्याची जागा न्हू टायम दिवपा आहले परत फायनल ऑर्डर दिवूंकच ना 9:30 सांगलें शॉप मोडटा म्हणून भितून सामान खूब आहलें लोकांचें बावडे कितें धंदो करतात म्हणून आनी ताका दिल्लें शॉपाक सगळें सामान ते वेस्ट जालां तेंचें ते भितून हॉटेलात सामान आहले खुर्चे टेबल टीव्ही खूब सामान आहलें सगळें वेस्ट जालें कित्याक जागा कितें म्युन्सिपालिटीचें न्हू जागा स्वताचो एक आमचो बांदला ट्रॅफिक काय केल्ले रस्ते न्हू रे जागा आहली कितले 500 उरले कितले 120 उरलेले आमची जागा तितून बांदलेलें हांगा काय धंदो म्हणटा काय इलिगल कांय न्हू केळी पापल भाजी असले धंदो आहलो अचानक तेंच्यांनी कशें घालला सगळें शॉप